मोर्जेच्या एका शेतकऱ्यान शेतवडीत नवी कल्पना तयार केला। ताणे उदक आणि रासायनिक सारे वापरनासतना वालपापडीची लागवड यशस्वीपणान केल्या आणि सुमार 30,000 रुपयांची येणावळ मेळयल्या। ज्येष्ठ नागरिक संघटनेचे अध्यक्ष शिवनाथ शेटगावकर हांणी केल्ली ही प्रयोग सध्या चर्चेचो विषय जावपाक लागला। मोर्जेच्या ज्येष्ठ नागरिक संघटनेचे अध्यक्ष शिवनाथ शेटगावकर हाणे पारंपरिक शेतीचो वेगळोच प्रयोग केला। ताणे उदक आणि रासायनिक सारे वापरनासतना वालपापडीची लागवड केल्या। सैमीक रितीन केल्ल्या या शेतींतल्यान ताका बरे उत्पन्न मेळ्ळा आणि सुमार 30,000 रुपयांची येणावळ मेळयल्या। शिवनाथ शेटगावकराचो हो प्रयोग हेर शेतकऱ्यांकूय उण्या खर्चात शेती करपाची प्रेरणा दिता। ताच्या फळादीक प्रयोगाची सगळ्याकडेन तोखणाय जावपाक लागल्या। हे हांव शेत म्हाजे जाणट्यांचे आनी आमच्या बापायच्या खातीर सगळें केल्लें आहा आनी हितून भरपूर पाणी भरता एक्चुअली पाणी भरत रावता पूण तितून आमी आतां पीक येता अशें एक्चुअली हे पळय इतली पीक काडटा आमी सण घालता भेंडे कमी घालता पूण वाली म्हणून घालतात। वाली हे आमचे जवळ जवळ नांगरून आमी घालतात आनी तेका मुनात कांयच घालप ना, इवन सारें ना, खत ना, इवन गोबाटे सुद्दां फक्त पावसांत जे गोबाटे शेतां घालतात तितले ते गोबाट्याचेरूच एक गोबाटे आनी विदावट हे साऱ्या शिवाय पाणया शिवाय हे वाली आतां लागता। जवळ जवळ मी हे आतां दिसाक तुमी ते 700-800 दिसाक दिता एक म्हयनो सारके तरी दिता आनी हे सुके आतां कमीत कमी 5,000 4-5 हजाराचे सुकयता आमी आनी ते दिता। जवळ जवळ 10-12-15 हजार तुमी हांव इतलेच ह्या कुडक्याक 10-12 हजार पीक घेता आनी हे वाली जे लागतात पळय हे वाली आनी भाजी तेजी इतली गोड विदावट सारें ना, फक्त पावसान आमी गोबाटे घालतात ते गोबाट्याचेरच जावप पलसणचे अजिबात ना। म्हाका खूब जाणां विचारले यार तूं करता कितें येयले ते पळोवपाक खूब जाण एग्रिकल्चर एकटलो की मातशें एक मोरीक जाता तेका जो वखद घातले पण ते जायना। एग्रिकल्चर एकटो पळोवन दिला तेंच्यांनी सांगले हे कितें करताय कशें करताय तेका हाडून दाखयल्या। पयलीं सुरवातीक एक व्हिडिओ घातलेलो हांवें सारें बेस्ट जाता हेचे वचून कोणी हांवें आनी दोन दिवस सांगलें पूण ती जी आसा ती साडी अशी वलसड नासता हे साडी रे वलसड। आतां हांवें एकटे दोन दाखयले ते म्हणले अरे बेस्ट न्हू तुजें कांयच ना पूण शिकच्या शिवाय पाणी आमकां भाजी खावंक मेळटा आमकां तेर एक पळोवंक शकता हे वयर इतले वाली पाणया शिवाय हे इतले ऊस भाज्या कितें ऊस ते काडूंक मेळना आमी ते सुकयता। हे वाली तुमकां हेच्यावरून दिसतलें की कितले लागता आनी कितले लागता जवळ जवळ 1.5 म्हयनो सारके मार्च एप्रील सारके आमकां मेळटा। मार्च कंप्लीट म्हयनो आनी एप्रील अजून तरी ते इतलो वच सुद्दां आहा ते शिकना अजून लागतात ते आनी मुनाक सुद्दां आतां मागीर लागतात इतले करता हांव। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकर।